करुणांगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी आईच्या शिवप्रेमी आनंद तांडेल आहे त्यांच्या वाचन एक भव्य दिव्य छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती आम्ही स्थापन केली असा जेव्हा या तुझ्या चरणाकडे देवधर्माचा प्रचार करत असताना एक धर्मवीर संभाजीराजे म्हणजे शिवाजीराजे आणि गोंयान भितर येऊन आमच्या सगळ्यांचे रक्षण केले जे इन्क्विजिशन असलेले जे बेकायदा धर्मांतर असले ताका रोखून ताणें हिंदू धर्माचेंय रक्षण केलें त्याच खातीर त्याच भावनेंतल्यान आयज आमी ही तुजी मूर्ती स्थापना केल्ली आसा सगळ्या शिवप्रेमीच्या ह्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान कृपेन श्रमान ही आयज मूर्ती उबी रावल्ली आसा देवा तुज्या चरणा कडेन मागणी आसा ह्या मूर्तीक कसल्याच प्रकारची बाधा येनासतना कसलेंच संकट नासतना आयज तुज्या चरणांतल्यान आनी तुज्या आशिर्वादान तुवें तेजी राखण करची हांगा जमलेल्या सगळ्या भुरग्यांक बरी एक नवशक्ती प्राप्त करून दिवची आनी धर्माचें राज्य स्थापन करपा खातीर आमकां सगळ्यांक तुजो आशिर्वाद जाय पडटलो तुज्या कृपेन सगळ्यांक सुख शांती समृद्धी आनीक बरोबराटी जावनी सगळ्यांक यश कीर्ती प्राप्त जावनी आनी सगळ्यांचें कल्याण जावनी आनीक ह्या तुज्या मूर्तीचें रक्षण आमकां करपाक सामर्थ्य दी शक्ती दी छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। राहुल सरांगडी काय जायना का आम्ही दिल्ली उतर रावता काय बरे जय आम्ही येऊन गेले दामावर रावता घरा कडेन म्हाका फोन जय शिवाजी जय भवानी धर्मवीर संभाजी महाराज की जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी हर 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 महादेव हर 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 महादेव आता तुका रेडी आणि कोण उलोवना काय आणि कोण उलोवना सुभाष तू एका रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून गेला हिंग जे किल काल कितें जाता न्हू इन फ्रंट ऑफ द ऑफिशियल डेप्युटी कलेक्टर ऑर DSP इलिगल एक्टिविटीज तेणी स्टॅच्यू स्टॉल केला आणि स्टॉल करपाक PCC कितें घालपाक तेणी पंचायता लेटर घालले त्या लेटर घालचे रे एक मिनिट कंप्लीट कर ऐक तू आमगे ऐक इच्छेच ऑपॉर्च्युनिटी हा तुमकां उलोवच्याक तुमी कशें करता ते तेणी पंचायता कडेन लेटर मागिल्लें ओके 9 तारखेक तेणी इन्वर्ट केलो इन्वर्ट नंबरूय आहा आनी तेणी डॉक्युमेंट लायले हो सर्वे प्लॅन लायले तेणी हे 1 and 14 लायला ओके इतलेंच हे म्हणतो आतां 1 and 14 8 जण ऑक्युपंट आहाय 8 जण ऑक्युपंटा गेले 5 जण सेम म्युटेशन नंबर आहा 3 जाणांगे डिफरंट हेणे मागत आसतना पंचायतान तेका अजून पासून परमिशन दिलं ना तू घाल काय नाका दुसरें हेणी 3 जाणांनी तेका NOC दिल ना आपल्याक नो ऑब्जेक्शन म्हणून आनी काल कोणीक उलयता पडे तो आपण ओनर उलयतालो मागीर जेन्ना चड जालें तेन्ना आपण सॉरी पावर ऑफ एटर्नी होल्डर बट तेका पावर ऑफ एटर्नी होल्डर जाल्यार तेणी लायल ना जाल्यार ते तरी लिगली करूं सोदताले जाल्यार त्या पंचायत परमिशनाक कित्याक रावल नाय आनी दुसरें ही प्रॉपर्टी आहा ही दुसऱ्या गेल्या तो आपल्या गेली म्हणटा बट हितून टेनंट आहा तेगे ऑब्जेक्शन एक्सेस आपल्या गेलो सो हे इलिगेलिटी एक्टिविटीज कित्याक जाता हरियाला तुम्ही आता एक कितें कराय तेजेर नो ऑब्जेक्शन दियाय तेजेर कोणाक नो ऑब्जेक्शन इलिगल हे घालाय न्हू तेका काय कोणाक तेका कायदा आहा न्हू कायद्याचेर केलें ना न्हू तेणे कायद्याचे केलें ना तेणे आद्रोन केलें जाल्यार तेका डिमॉलिशिंग काडपा जाय न्हू हांव म्हणटा कितें सगळें उलयलें जाल्यार कशें जातलें
सुभाष जो मनीस बरो ना त्या दोन जिता आसतना त्याक ट्रीटमेंट दिवपाक जाय मेल म्हणटरी तिने फायदो ना काय मेलना हा ना मेल ना डिमॉलिश जाता स्ट्रक्चर डेमोलिश जाताय न्हू हांव म्हणटा कितें आतां ट्रीटमेंट इलिगल आहा ते डिमॉलिश जातले आमकां डेमोलिश करपाचें हें त्या मागनाय आम म्हणटा कितें तुमी कायद्यान मागलो ना कायद्यानी करूया न्हू कायद्यान मागले ते पंचायतीन रिजेक्ट खंय केला कोण सांगता आनी कमिशन दिवना अरे दिल ना हे जाता 30 days ना आर्ग्युमेंट घालपाक आर्ग्युमेंट न्हू सुभाष म्हाका उलोवपा जाय 30 days डीम कोसाचे तेंचेर पंचायतान तो तें कांय दिल ना न्हू 30 days मदें तें तो दिल ना तें डीम कोसाचे पास जाताले आता तितून भितर घालया न्हू गालिया म्हळ्यार आज तें कितें स्टॉप कोनाय सुभाष ही जनता आहा बडे तेगेली भक्ती आहा प्रॉब्लेम कितें आसा प्रॉब्लेम स्टॅच्यू कोणा प्रॉपर्टी आहा तो म्हाका दाखय पळया कोणाले 3 जाण आहाय तेंगे ऑब्जेक्शन आहा कोणा येले तेंगे कोण 3 जाण दुसरे कोण सांगतो तेका NOC दिलो ना ऑब्जेक्शन पंचायताक आहा अरे पंचायतान पंचायत लेटर घायला आपल्याला ते येवप न्ही रे कोणा ए राव तू सारको उलयला आता सुभाष तू उलयनाका सुभाष 9 तारखेर तेणी नोट केला पंचायता मिटींग जाल्या 15 तारखेर सायन्साक 15 तारीख जाली 15 16 17 18 19 4 दीस 4 दीस मुंच्या आमगे पासून मुंच्या लेटराक जापो एनओसी वचना जाल्यार तेणी पंचायताक कित्याक रावना ना जाल्यार पंचायत हांव म्हणटा ते इलिगल जाले न्हू आनी तुमी म्हणटाय की तेका इलिगल जाले डेप्युटी कलेक्टर आहा बरं काल डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें डेप्युटी कलेक्टर तेका पेपर हाडून लायले म्हणून ते गेले पेपर हाडा आसतना डेप्युटी कलेक्टर तेच बरोबर चलोन गेला आमकां टेम्पराचेर कोणा हिंगा शिवाजी महाराजा गेली पूण फुर्ती येत म्हणून आमी तेच पूण कांय ना प्रॉब्लेम कितें आहा शिवाजी महाराजाचो पुतळो घालमा प्रॉब्लेम आहा तुमी म्हाका एक विचार हांव सारको शिवाजी महाराजाचो पुतळो घाल म्हणून तुमकां ऑब्जेक्शन इल्लीगल केला म्हणून इल्लीगल बाय फोर्स इल्लीगल देर आर दुसरे कितें आसा हाटल्या लोकां आयकूंक जाय मिडियाचे वयता सगळे वयता म्हाका तेजे फुडलें आसा जाल्यार म्हाका मोठ्यान उलयत पडटालें केस्तांव जातली ना तू you have to answer the people आयकोन घे सगळें आयकुपा येता कळ्ळें तुका सगळ्यांक आयकुपा येता म्हाका दाखय पळया ते कोणालें ऑब्जेक्शन ही मुगेली प्रॉपर्टी म्हूण आहा न्हू तो कोण आहा खुंयची ही प्रॉपर्टी आपल्या म्हणपाक टेनंट जाय तुगे आतां टॅनंट म्हाका न्हू हांव म्हाका फर्स्ट इन्स्टन्स म्हाका कळपा जाय ओके हांव आतां 10 जाल म्हणून येयला कळ्ळें तुका टेन्शन म्हणून हिंग टेन्शन आसा म्हणून येयला टेन्शन चालते पयली जाते गटा जाल्यार एमएलए तेंगे 5 रिप्रेझेंटेटिव्ह घ्या डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत वचून बसया कितें फरक पहिले स्टॉप कर मागीर या पहिले स्टॉप कर पहिले सगळे स्टॉप कर आमकां नाका तेंचे 5 जाण घे एक म्हणून बसया हितू रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता आती ऍक्टिव्हिटी खाय जावपाना म्हणून पहिले स्टॉप कर सगळे ऍक्टिव्हिटीज बंद कर लोक येवपाचे ना कोणाचे लोक येवपाचे ना 5 आमगेले 5 सो तुमगेले ओनर कोण कित करता तेका हांव कित कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो हांव कित सांगता ते पेपर चेक करची पडटा न्हू आमकां पेपर चेक करायचं गायलो कसो पेपर चेक करायचं गायलो कसो let panchayat come 5 of your representative 5 of their representative let panchayat also attend पंचायत इन द विलेज हे पण मानून घे पेपर चेक करायचा भोसा पाहिजे की तुम्हाला पेपर चेक पंचायत बायपास केला हांव कितें म्हणटा तेणें रॉंग केलें न्हू जाल्यार तुका कायदे हात लायना तेंच्या हात लायता
माझ साडीला माझ साडीला माझ साडीकडे प्लीज तुम्ही पळयतात GNH.